प्रेज लॉर्ड हालेलुया. थोडा वेळ आम्ही देवाच्या उतारास आम्ही नियाल करूया. आम्ही हर एकल्यानी दिसान दीस आमचे ल्हान भुरग्यां हांवें पळयता. तुमी दिसान दीस तें वाडल्लें पळयल्यार बारीक खुशी जाता. प्रेज लॉर्ड. खुशी जायना गे भुरगीं वाडटाना इतले की वाडलीं आमी पळयता भुरगीं वाडून व्हड जालीं म्हणून. प्रेज लॉर्ड. बारी संतोश पावतात आवय बापूय. आई बापूय एक भुरग्यांक बरो फुडार मेळ्ळ्यार, बरी कामां मेळ्ळ्यार, बरे सैरिका मेळ्ळ्यार आई बापाय जावन येतली ती संतोश दुसऱ्या कोणाकी जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशेंच आमकां एक बापूय आसा, संवसारी बापूय न्ही बाबा, सर्गीचो बापूय. म्हाका आनी तुका आवयच्या गर्भांत आकार दिवन आमकां ह्या संवसाराक हाडुल्लो बापूय. ताका सर्वीस फॉर देव म्हणून आमी सांगता. प्रेज लॉर्ड. आमी कशें आमच्या भुरग्यांक वाडलें पळयता संतोश जागे देवी तशेंच आमकां पळयता. प्रेज लॉर्ड. जर आमी भावार्थांत वाडता जाल्यार, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत आमी वाडता जाल्यार, मागण्यांत आमी वयर वता आनीक वयर जाल्यार आमच्या बापाक मस्त संतोश जाता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पूण आलसाय दाखयल्यार हें आमकां मुखार इतलें पुरो आनी आमकां सडीत नाका इतल्यार तर रवया म्हणून पळयल्यार कशें तुमचीं भुरगीं वाडनासतना, ह्या कामाक नासतना, ह्या काजार जायनासतना एकसर उरल्या त्या आवय बापायक कितलें दूख जाता पळय, ताच्या व्हरतें दूख आमच्या सर्गींच्या बापाक जाता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी संवसारांत आसतना बापाक बिलकुल दूख हाडूंक जो तशी आमी जावं नजो. बागार बापाक संतोश दिवची भुरगीं आमी जायचे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी भावार्थांत वाडचे. भावार्थांत वाडल्यार मात्र देवाक संतोश जाता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. दुसरें खंयचेय न्ही आमकां भावार्थ गरजेचो. पयलें जुवांचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 19वें वाक्य सांगता. 1 John chapter 5 verse 19 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. 1 John chapter 5 verse 19. सगळो संवसारांत देवाच्या पदवेक आसा तरी आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ते सांगता पळय सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेक आसा तरी आमी देवाची म्हणून आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर संवसार कोणाच्या अधीन आसा आतां हांगा क्लियर सांगता पळय सैतानाच्या पदवेक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जाल्यार आमी देवाची भुरगीं. देखून आमी संवसारांत जियेत आसतना नीज देवाची भुरगीं जावन आमी जियेल्यार हो सैतान हो संवसार आमकां कितेंय पाडाव करूंक शकना. बागार त्या सैतानाक आमी पाडाव करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून हाचे मुखार आमी रावोंक सकाळचे ह्या संवसारा विरोध, ह्या संवसारांत असल्या त्या अधिकाऱ्या अधिपती विरोध रावोंक आमी सकाळचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैतानाच्या पदवेकाल आमी आसनासतना देवाच्या पदवेकाल आसून सैतानाच्या पदवेकाल आसलेल्यांक आमी भायर काडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सोमिया जेसू, होगलाब तुका सोमिया जेसू, वंदन तुका सोमिया जेसू, आराधन तुका सोमिया जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांगा मातेवचो वांजेली आमकां सांगता देवाचें उतर. मातेवचो वांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 9 वाक्य. मातेवचो वांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 9 वाक्य आमकां अशें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सोमिया जेसू, होगलाब तुका सोमिया जेसू, वंदन तुका सोमिया जेसू, आराधन तुका सोमिया जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया, म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें आनी म्हज्या लागचें शिका. कित्याक कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून जेजूच्या जुवाक आमी खांद घालीचे म्हळ्यार ताच्या जुवाक आसाचे आमी. एक जू आसा तें मोगाचें जू, काकुळतीचें जू, बॉक्सानाचें जू आनी चोरू रितीचे वायटाचेर झूज मांडून जैतेवन जाल्लें जू तें जेजूच्या खांदार दिल्लें तें तो कुरीस ताच्या पोंदा आमी आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर ताच्या पोंदा त्या जुवाच्या पोंदा घाला आमकांत आमी खालतें काडून ताच्या पोंदा घाल्यार आमच्या वयर कोणाचीच पदवी चलना देवाची सोडल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून
जेजूच्या जुवाक कान मारचे म्हळ्यार तें बारी सुलभ म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी तें बारी वजें हाळू कित्याक म्हळ्यार म्हज्या वजाक म्हज्या कश्टांक म्हज्या अनुवारांक म्हज्या पिडेशिडेंक म्हज्या निरासपणाक म्हज्या सलमोनेक ह्या म्हज्या रिणाच्या बाराक कोणें कान मारला आनी एका कुशीन जेजून कान मारला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर जेजून म्हज्या जुवाक कान मारला या जेजूच्या जुवाक हांवें कान मारला जाल्यार म्हजे कश्ट कितें आसात ते सगळे जेजूक येता आनी म्हाका आनी तुका सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी समजून कान घेवचें म्हळ्यार हे हांव म्हणजे सर तुमी वाचल्यार त्या अध्यायांत 11व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वाक्या हे हांव म्हणजे सर तुमी समेत कश्ट जातले न्हू आनी वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बळें आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ म्हजें वजें हाडूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एरगां तुका समिया जेसू हगलाब तुका समिया जेसू वंदन तुका समिया जेसू आराधन तुका समिया जेसू हर्षितांव तुका समिया जेसू जय जय तुका समिया जेसू हालेलुया निर्गमन ग्रंथ आमी वाचल्यार 15वा अध्याय 11 वाक्या 15वे अध्याय 22 आनी 23, 26, 25 वाक्य वाचल्यार निर्गमन पुस्तकाक आमी एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्सेस 22 to 25 निर्गमन पुस्तक मोयजेन इस्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांतली भायर व्हेली आनी ती सुरा अरण्याचे वाटेन गेली सुरा अरण्याच्या वाटेन गेली इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां भायर काडली मोइजे तांच्या मुखल्यान वेतालो फाटल्यान सरस्वर देवूत आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चिंत्या एक दर्योत दोन फाळी करचे जाल्यार आनी सुक्या भुंयता म्हणून इस्रायल परजेक चलोवन वचचें जाल्यार ताच्या गी व्हडली एक सकत संवसारांत खंय मनी कोणे पुणी पळयल्ली आसा गे कोणें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी ते सुरा म्हणल्या जाग्याक पावता आसतना 3 दीस तांणी अरण्यान पैन केले 3 दीस तांणी अरण्यान पैन केले पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना तांकां उदक पिवंक मेळ्ळें ना ती मारा म्हणले कडेन त्या मारा म्हणले कडेन ती येत आसतना पूण तेंचें उदक कोडू आसलें तेंचें उदक तें कोडू आसलें आनी तें तांच्यान पियोंक आनी जालें ना. तांच्यान तें पियोंक जालें ना देखूनच ताका मारा म्हूण आपयताली मारा म्हळ्यार अर्थीत म्हळ्यार पियोंक जायनासलेलें कोडूक उदक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार 25व्या वाक्य सर तेन्ना लोक मैजे विरोध शेण उलोवंक लागलो इस्रायल परजा पळया पयलींचे इस्रायल परजा हर एक घडये मैजेक सीन उलोवचें आरोणाक सीन उलोवचें देवाक दुरसोवचें आनी तशें करचें आमी थंय तें घातलें हें घातलें आमकां आज गावूंक ना हांगा उदक हें उदक कोड पुरपुरून तूं 20 दिसाचे पैनाक 40 वर्सां काडलीं तांणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इजिप्तांत हांव न्हू बसयल्या गाबा कसोंक फकत 20 दिसांची पैन पूण लोकांनी त्या पुरपुरल्या खातीर देवान तांचे पैन आनीक चड आनी चड दुसऱ्या संगतीन म्हळ्यार पयसल्यान तांकां व्हरून गेलो सर येसपर देव म्हळ्यार कित्याक तो पुरपुरलो लोक आसा पळय कोणूच बसयल्या गांवाक पावोना प्रेज द लॉर्ड तांची भुरगीं मात्र पावलीं 40 वर्सांची प्रायाची मात्र पावलीं 40 वर्सांचे वयर आसलीं कोणूच ती एकलीं बसयल्या गांवाक पावोना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोइजे पावना पावलो म्हळ्यार जोशुआ मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पुरपुरचें आतां पळया कितलेंय तुका मेळो न्ही जाल्यार पुरपुरचें आजुनी उरना न्ही आसा न्ही पुरपुरचें तें वचून आजुनी तें पयलेंचें मालगाड्यांनी कालें आतां उरलो पळय आजून उणी आयला तो लोकांक पुरपुरचें मागण्या वेचे 2 पटी 3 पटी वेचे मेळना जाल्यार मागीर पुरपुरचें मागीर त्या मागण्यांक सुत्र घेनात हांवें आनी कडेन गेले अशें करून कितलीं वर्सां लोक काडटा पळया जिवितांत 20 दिसांचे पैन 40 वर्सां केल्ले इस्रायल परसा कित्या खातीर देवाक पुरपुरले वरवीं प्रेज द लॉर्ड नाजाल्यार 20 दिसांनी पावयतो आसलो देव कोणूच ताका वाट्यार येतना मन पावते ना पळया 40 वर्सां तांणी पैन केल्ल्या वेळार तांचे वस्तूर पिजोना तांची वांडो जोरोनात तांचे दाडे मोठवे जावनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर गेल्ले वस्तूर 40 वर्सां हेजे जाल्यार 40 वर्सां वांडो जरनासतना रावचे जाल्यार देवाची कितें व्हडली महिमा न्ही आमी पळोवन कान घेता केदाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एरगां तुका समियान जेसू हगलाब तुका समियान जेसू हालेलुया निमाणे 25वें वाक्य
मैजेन सरेस्पराक उलो मारलो सर्वेस्पर देवाक ताणें उले मारलो मैसेन आणि सरेस्परान ताका एक रुकाडा कुडको आनी दाखयलो एक रुखाटो कुडको दाखयलो ताणें तो उदकांत आनी तो उडयलो उदकांत उडयलो आणि उदक गोड उदक जालें. सगळें गोड जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. तर इंतू रुखाट पळय रुखाटाचो एक संकेत देव दिता आपल्या पुताकी त्यात रुखाटार उमकळोंक आसतलें त्या कुर्साचो गुर्त जावन तें जेन्ना रुखाट त्या उदकांत उडयता सगळें उदक कोडू आसलें तें गोड जाता. तुज्या जिवितांत केदारांतून कुर्साच्या पंदा आसरो घेताय. तुजें जिवीत कितलेंय कोडू आसूं दी कितलेंय कोटे आसूं दी कितलेंय मारेकार आसूं दी तें सगळें तुजें जिवीत जेजू गोड करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमी कुर्साच्या सावळेंत रावोंक प्रयत्न करीचे. त्या कुर्साच्या सावळेंत रावल्यार आमचें जिवीत कोडू आसलें गोड जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून कुरीस कोणाक नाका तांकां आमी कांय सांगूंक जायना. मस्त जाणांक आतां आमी पळयता तांकां कश्ट नाकात कुरीस नाका प्रॉस्परिटी जाय समृद्धीचें जिवीत मात्र जाय आनी प्रॉस्परिटी गॉस्पल तितलें मात्र जाय. हे सगळें देवाचे शिकोवणेंत थोड्यो संगती थंय प्रॉस्परिटी केदळ आसा तुवें कुर्साकी खांद मारूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजून क्लियर सांगला तूं म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुजो कुरीस कान घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जर म्हज्या किसर तूं बापायचो आवयचो या भावाचो भयणीचो बायलेचो घोवाचो भुरग्यांचो मोग करताय जाल्यार तूं म्हजो शिष्य जावंक नजो. जायना जायना जायना. म्हज्या किसड तूं जाग्याचो आशा करताय या तुज्या घराची आशा करताय आनी कितें आशा करताय जाल्यार बंगाराची आशा आसा जाल्यार तूं तुज्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जायना म्हणी सांगना नजो जावंकच जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक कश्ट आसात अनवर आसात पिडा शिडा येता निरासपण येता पूण ताचे तावन आमकां आनीक देव वयर उबारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका समियां जेसू हगलाब तुका समियां जेसू वंदन तुका समियां जेसू आराधन तुका समियां जेसू. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 6 अध्याय वाक्य 6 आनी 7. कीर्तनाचो ग्रंथ 6 अध्याय वाक्य 6 आनी 7 अशें आमकां सांगता. कीर्तन Psalms chapter 6 verse 6 to 7. हस्कार सुस्कार सोडून हांव थकून गेला. आस्कार सुस्कार सोडून हांव थकून गेला. रातीच्यो राती रोडून रोडून हांव म्हजें उशें भिजयता. रातीचे राती हांव रोडून म्हणजे उशे हांव भिजयता. म्हजी काट उपेवंक लायता. म्हजे काट दुख आनी उपेवंक लायता. कंतीन म्हजे दोळे पुरोन गेल्यात. कंथीन म्हजे दोळे पुरोन गेल्यात. म्हज्या दुस्मानावरी म्हजी दिश्ट म्हजे दुस्मानावरी म्हजी दिश्ट मंद जाल्या. मंद जाल्यार आमी जर इतले पुरा कश्ट येताना इतले पुरा अनवर येताना इतली पिडा शिडा आसल्यार जर आमी कुर्साच्या सावळेंत रावता जाल्यार कुर्साच्या पंदा आमी रावता जाल्यार हे सगळे कश्ट आज आसले मगाच्या भावा आनी भयणी फाल्यां सकाळीं उठताना ते आसचे नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी सगळ्यांनी अनुभव केला असावेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकेका दिसाच्या जिवितांत आमकां देव नवे नवे संगती आमकां मेळोवचे करता. नवे नवे संगतीक आमकां व्हरता आनी नवे नवे संगती आमकां मेळचे खातीर देव आमकां नितळ करता पवित्र करता. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ आमचो दंडलनाशें रावोंक आमकां आदार दिवंक देवा कडेन मागचे. Isaiah 54 verses 10 सांगता. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 4 अध्याय 10वें वाक्य सांगता. Isaiah chapter 54 verse 10. देवाचे उदार आतां आयकुया आमी. Isaiah 54:10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालोंक लागतीत. पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा. तुजी दया करता तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. कोणाची दया? तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताच्या मोगाचो करार आमचे थंय केला. मोगाचो करार कोण? क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडन ताणें आमचे कडेन एक मोगाचो करार केला. देखून आमी कितले कश्टांत अनवरांत आसल्यार आमकां तो भायर काडटा तें गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया
अर्गां तुका समिया जेसू अर्गां तुका समिया अगलाब तुका समिया जेसू ओगलाब तुका समिया वंदन तुका समिया जेसू वंदन तुका समिया आराधन तुका समिया जेसू आराधन तुका समिया अर्सितां तुका समिया जेसू अर्सितां तुका जय समिया जय जेसू. तुका समिया जय जेसू जय तुका होसाना तुका समिया जेसू होसाना तुका हालेलुया 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 कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 147 147 वर्सेस 3 कीर्तनाचो ग्रंथ 147 वर्सेस 3 एक क्लियर सांगता पळय आयकूया आमी पप्सल्ली काळजां तो बरी करता पापसल्ली काळजां तो बरी करता सकट सांगया आमी पापसल्ली काळजां पप्सल्ली काळजां तो बरी करता तो बरी करता आणि तांचे गायी तो बांधता आनी तांचे गायी तो बांदता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंयच्या रितीनी आमची काळजां जर पापसली जाल्यार आमी समियाच्या किर्सापांदा रावल्यार ताच्या सावळ्यांत आमी रावल्यार ती आमची सगळी खंत बेजाराय कितें आसा पापसली काळजां कितेंय जावंक पुरो ती सगळी नितळ करता पवित्र करता तो बरी करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमी आमच्या जिवितांत भावार्थ आनीकी बरो जायचे जाल्यार तुमच्या जिवितांत पळया एकेदाला तुमी कोणाक एका पिडेस्ताक वचून मागतात आनी मागलो पिडेस्त बेगीनसो बरो जाता ते जाल्यार तुमचो भावार्थ सट्टा घेवन जाता सट्टा अजापान अदमात तशें करता देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून तुमकां तर तुमी पळय टेस्ट करचे जाता की एक्टिवेट जायचे तुमचे थंय गिफ्टां पुरा प्रेज द लॉर्ड भावार्थाचें पुरा सतां हें खंयच्या पिडेस्ताक मागल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका मस्त जावन थोडे फाटी हॉस्पिटलांत आसतना थोडी नर्सां पुरा वळखीची आसल्यार कॉल करतात प्रेज द लॉर्ड हांवें ताका फोनार मागया अशें अशें माग ना जाल्यार फोन ताचे थंय दवर ताचे आमी मागया फोनार प्रेज द लॉर्ड आनी मागले बेगीनच ते मनीस आयशूतान भायर येतना ती नर्सां भारी संतोश पावतात हांव मागना तितली सकत आसा गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज कितले थोडी आमच्या टिमांत असले कितलींगी नर्सां कितलींगी असलें काम करतात आस्पत्र्यांनी प्रेज द लॉर्ड पेडेस्तांक वचून मागतात खाली ट्रिटमेंट मा दिवचें न्ही तांचे खातीर मागतात तांकां कावन्सिलींग करतात आनी तांकां बरें करतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थंय ते पुरो सार जावन हॉस्पिटलांनी थोडी आसतात आमकां वळखीची आनी खंयचें कितें कंडिशन पाड आसल्यार आमकां कॉल करतात प्रेज द लॉर्ड तांचो भावार्थ सडला आज कितलो ती पळय सड जावन हें सायन्स शिकल्यांक भावार्थ आसना देवा थंय तांकां सायन्साचेर भावार्थ आसता प्रेज द लॉर्ड पूण जेन्ना ती जेजू थंय येतात जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांचें काम आनीक तांकां सुलभ जाता करूंक प्रेज द लॉर्ड आनी मस्त पिडेस्तांक तांणी बरें करियात नर्सिंगाचें काम आनी डॉक्टराचें काम एक देवाचें वर्तें देणें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पळया निर्गमन पुस्तक आमकां सांगता 3रो अध्याय 7वें वाक्य एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 निर्गमन पुस्तक 3रो अध्याय 7वें वाक्य सर्वेस्परान म्हळें सर्वेस्पर देवान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां हांवें पळयलां तुज्या जिवितांत कितें कश्ट आसा देवान तें पळयलां तुज्या जिवितांत कितें अनवर आसा देवान तें पळयलां तुज्या जिवितांत कितें संतोश आसा तें पळयलां तूं जिवितांत कालें करताय तें ताणें पळयलां सगळें पळयलां पळय इजिप्तांत 400 वर्सां ताची परजा कश्टांत आसल्या वेळार सरस्पर देव सांगता मैजेक आपण पळया इजिप्तांत आसल्या म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांक धांवन त्या अधिकाऱ्यांत हांव न्हू त्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत जाल्या प्रेज द लॉर्ड कितलो मोगाळ देव न्ही तो लोक बोब मारता कश्टांत अनवरांत आसा तांकां कितलें टॉर्चर करतात तांकां भराचें काम घालता तांचे संतत नाश करचें म्हूण पळयता पूण देव तांची संतत सोडयता प्रेज द लॉर्ड कितलें पराधीक काम करता तितलें त्राण तांकां देव दिता आनी तांची बाब आयकता आतां सुटका दिवचो वेळ आयलो देखून मैजेक विसरून काडटा मैजेक आपण हाडटा नाजाल्यार त्या परव्याच्या टायमार मैजेक तो भुरगो आसतना ताका जिशी मारिजे म्हणून पूण त्या आवयन त्या मैजेक देवाच्या सक्तेन तें राखल्लें प्रेज द लॉर्ड आनी परव्याच्या घरांत ताका वाडशें केलें प्रेज द लॉर्ड ताच्यात आवय सोपाणून ताका परव्याच्या घरांत दिवयलो प्रेज द लॉर्ड आनी त्या मैजेक आतां आपण हाडटा
इजिप्ताच्या गुलामगिरींत असल्या त्या लोकांक इस्रायल परजेक भायर हाडच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड. देखून मगोच्या भावान मागण्यांत आमी कितें आमी देवाक हाक बोग मारता, देव सगळें पळयता, सगळें आयकता ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस या 2 दीस डिले जावंक पुरो, पूण इतल्यान तुमी समजत जे गॅरंटी आनी गॅरंटी देव आमकां तें दिन आसतना रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तुजें जिवीत तें दिल्ल्या वरवीं पाड जाता जाल्यार तें तुमकां मेळचें ना. देव तुमकां दिवं. देवाक कळीत आसा खंयचें दिल्यार तुमकां बरें, खंयचें दिनातल्यार देवाक कळीत आसा तुमकां बरें गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. देखून पुरो संगती आमकां मागल्यो चड जावन सगळी एक संगती आमकां मेळनात, थोड्यो संगती मेळटा, थोड्यो संगती मेळनात. तितल्यान तें बऱ्याकच जालें म्हणून आमी चिंतीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गांव तुका समियां जेसू, अगलाब तुका समियां जेसू. हालेलुया. पेद्रूचे पयलें पत्र 5वो अध्याय 6वें वाक्य सांगता 1 Peter chapter 5 verse 6. देवाचें उतर अशें सांगता आमकां 1 Peter chapter 5 verse 6. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल, देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही कल्ती तुमकांच तुम्ही कलतें करा. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुम्ही कलतें करा. ताच्या हाताखाल रावा म्हणून तुमकां तुम्ही कलतें करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा, आनी ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर तो उबारतलो. तुमकां वयर उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. और एकल्यांक आमकां आमचो एक दीस आसा, देवान निर्मुल्ल दीस आसा. त्या दीस तुमच्यान वगैरे रावंक जावचें ना. त्या दीस तुमी देवाचें उतार परगट करतल्यात, त्या दीस देवाक तुमी साक्ष दितल्यात, त्या दीस तुमकां बिलकुल बसोवंक सोडचो ना दिसभर देव. तो दीस आसता हर एकल्यांच्या जिवितांत आसा, म्हज्या जिवितांत आसा, तुमच्या जिवितांत आसा. तो देवान पयल्यांत निर्धार केला आनी तुमकां खंडीत ताच्या हाताखाल आमी आसल्यार तो आमकां एक दीस नाल्यार एक दीस वयर उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गांव तुका समियां जेसू, अगलाब तुका समियां जेसू. हालेलुया. हालेलुया. माथ्यू वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 6 वाक्य सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 36. माथ्यू वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 6 वाक्य. लोकांचे जमे पळोवन, लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान ताचें भरलें. काळीज कणवळ्यान खणवळ्ळें. पळय जेजूचें काळीज खणवळ्ळें. लोकांचो जमो पळोवन लोक भुकेन ताणेन आसल्यार कांचेवान नासतना जेजू फाटल्यान येतालो आनी जेजू तांकां आपण गूण करतालो. तांकां जाय जाल्लें जेवण 5 मासल्यो 2 उंडे काण घेवन जायत्या लोकांक ताणें वाडलें, जायत्या लोकांक जेवण दिलें, जायत्या लोकांक ताणें बुजवण दिली, जायत्या लोकांच्या गरजांक तो पावलो आनी लोक ताच्या फाटल्यान धांवून येतालो. कित्याक तां बरें जायचें म्हणून. तांचे ग्रूप पळोवन, त्या लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज खळवळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. तूं कश्टांत आसल्या, तूं निराशपणांत आसल्या, जेजू संतोश पावना भागार जेजू कळवळटा. काल्या खातीर हे म्हज्या भुरग्यां आज कश्ट जाता, हो म्हजो पूत कित्याक कश्ट जाता, हे म्हजे भुरगे कित्याक कश्ट जाता, कित्याक कश्ट जाता. ताका कश्टांतल्यान भायर काडच्याक हर एक वाट तो दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो जावन आसा देवाचो मोग, तो जावन आसा देवाची काकूळट. तो ओगे रावना आमकां पळोवन. ताचें काळीज कळवळ्ळें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी जेजूचीं तूं उतरां पळया, ताचे लोकां समो पळोवन ताचें काळीज कळवळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कित्याक कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडोन बी जोडुल्ले. गवळीनांतलेल्या बकऱ्यां बरी ते दुस्पडोन भिजुडले. खंय वेचें, खंय तावणे ते आज लोक पळया मस्त लोक कश्टांत आसात, निराशपणांत आसात, सलवणेंत आसात. तांकां खंय वेचें कालें करचें म्हूण समजना. कोणा थंय म्हाका बरें मेळत, कोणा थंय हांव गेल्यार म्हाका आसरो मेळत, खंय गेल्यार म्हाका सुटका मेळत. देखून लोक पळय हारीनी धांवून येता अजापाने अद्भुतां घडचे कडेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देव तांच्या मारिफाती थंय अजापाने अद्भुतां करता. मस्त अजापाने अद्भुत आमी पळयता हरये कडेन. आतां आमच्या कातोलीक पवित्रच्या भायर जायतो लोक देवाचे उतार परगट करचो आसा. तांच्या एका कन्वेन्शनाक लोक पोरेक नागपुरांत एक कन्वेन्शन आसलें, लाखांनी लोक येवन जमा जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लोक कितले गरजेंत आसा, कितले कश्टांत आसा लोक. आनी हांचे कश्ट पळोवन तांकां सुटका दिवंक कोण मनी येत की म्हणून आमचे वयर एक नदर घालून आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कोण तरी वसत की तांकां सुटका दिवंक.
जेजू म्हाका आनी तुका धाडटा सुटका दिवंक तांकां, म्हाका आनी तुका धाडटा तांच्या गरजांनी पावोवंक, म्हाका आनी तुका धाडटा तें काम करूंक आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हर एक बरें काम करताय जाल्यार तें पवित्र आत्म्यांतल्यान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्मा तुजे ते नातल्या शिवाय तुज्यान खंयचेंच एक बरें काम करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तूं बरें काम करता जाल्यार तुजें तें पवित्र आत्मा आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याक तुजें तें वाडोवंक सोड. प्रेज द लॉर्ड. तूं ताचें तें ल्हान जा, कालतें जा, बळ्यो जा. तूं ताच्या वयर वचोंक पळयनाका. तूं ताका वयर काड, ताका वयर काड. तुजें तें भितर आसा पवित्र आत्मा, ताका तूं वयर काड. तो भितर जियेता, तुज्या भितर आसा, तो भायर ना, तो भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोलोस्यकारांक बरयलें पत्र सांगता पयलो अध्याय 15व्या वाक्या. कोलोसियन चॅप्टर 1 वर्स 15 अशें सांगता आमकां. कोलोस्या बरयलें पत्र पयलो अध्याय 15व्या वाक्या. तस प्रतिरूप तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे अदृश्य देवाच्या प्रतिरूप जेजू क्रिस्त जावन आसा. तस प्रत्यक्ष अदृश्य देवाचें रूप जावन आसा. देवाक आमी पळोवना, जेजूक आमी पळोवना, पूण जेजून आमकां बापाची वळख करून दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी मुखार कितें सांगतात उतार. प्रथम जनित रचनामध्ये प्रथम जनीत, पयलो जनीत पूत तो सगळ्या रचनामध्ये. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार देवान हे रचच्या आदी तो ताचे सांगत आसलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून प्रथम जनीत तो एकलोच पूत प्रथम जनीत तो हो संसार रचच्या आदी देवा सांगत आसलो. आमकां रचच्या आदी तो देवा सांगत आसलो. सृष्टी रचच्या आदी तो देवा सांगत आसलो. देखून तो प्रथम जनीत पूत जे देवाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी माथ्यू असो वांजेल आमकां सांगता 14वा अध्याय 14व्या वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 14 आमकां देवाचे उतार्य अशें आमकां सांगता. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना आनी देव तो दोनी वयर तावन सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हडलो काजमो देखतास व्हडलो एक लोका समोर तो देखलो. ताणें पळयलें तें पुरा. ताचें काळीज कळवळ्ळें ताचें काळीज कळवळ्ळें. आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. ताच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. एकूच एक पिडेस्त त्या पिडाक आनी पाटी घरा वचोना हर एकल्यांक जेजून गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो भावार्थ आसा जे आमकां मागण्याक येता आसतना मागण्याक तुमी आयल्यात खंडीत म्हाका आज तो भलायकी दिन आसतना पाटीन धाडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणूच एकल्याक जेजूच्या जिणेंत पळया खंय जेजू गेला हर एका पिडेस्तांक ताणें गूण केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते कोडकार जावं दी, त्या आनी केल्लें जावं दी, ताच्या मर्दा कोणी मरना व्हरतना ताच्या पळया एकल्या विधवीच्या पुताक कशें जिवन तुटयलो, जायराच्या दुवेक कशें जिवन तुटयलें, लाजराक कशें जिवन तुटयलें. एक 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 संगती जेजूची. आनी आमकां तूं हे जेजून केल्ले अजापांत कांय एक 1% हांगा बायबलांत बरोवन ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुआंव ताच्या अध्यायांत निमाण्या अध्यायांत निमाणें उतार सांगता जेजून केल्लेली अजापांनी अद्भुत हांव बरोवंक गेल्यार ती पुस्तकां आटा मुगो संवसारांत पावसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्यो संगती आमकां बरोवन गेल्यार तेतून आमकां आटा पोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून इतलें तुमी उडास दवरा मगच्या भावान भयणी. आज असले कश्ट ते फाल्यां तुमच्या जिवितांत आसचे ना. आज असली ती पिडा फाल्यांच्या दिसांत ती आसची ना. कित्याक देव आमच्या जिवितांत भेट दिता जेन्ना आमकां संपूर्ण सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. फायनान्स प्रॉब्लेम्स जावंक पुरो, ह्या फिजिकल हिलनेस जावंक पुरो, ह्या खंयच्याय रितीचे प्रॉब्लेम्स ते पुरा जेजू एक 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 क्लियर करता. इतल्यांत ताच्या कुर्सापंदा कुर्साच्या सावळेंत आमी रावंक जाय. ताच्या जुवा काल आमी आसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमचें जिवीत जिवोवन आमी जेजू कडेन मागता जायना, तशें जायना. मस्त डिले जायत, मस्त वर्सां वयतीत देवाच्या आशिर्वादा मेळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मस्त मागतात थोडे पडी मागतात, मस्त मागतात. पूण पोर हांवें सांगलां जावंक पुरो एक कुटाम आयिल्ल्या वेळार तांकां कितलींगी देवाच्या आशिर्वादां देव दाखयता. एक व्हडलें एक काबाट दाखयता म्हाका. आनी काबाटान जाय तितलें तें ब्लेसिंगां बरोवन वमताच्या मापान दवरल्यान. आनी तें काबाट लॉक आसा, चावी तांकां दिल्या. तांणी तें काबाट उक्तेंत करूं ना. पळया एक दर्शनाचें देवाची काकूळ कितली आसा पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
ती चावी तांणी उक्तीत करूना ती आशिर्वादां तांणी जोडून काणी घेवनात सुखी दाड पडलेले बरें जियेता बरें आतांच येता ते भुरग्यांक काम ना बरो फुडार ना आवय रडटा अल्यो पुरो सांगती आमच्या जिवितांत न्हीज हांवें जाल्यार पळयल्यार देवान म्हजे खातीर दवरलेलीं आशिर्वादां आजुनी हांवें सोडूनात कांय 10% जोडल्यान जावंक पुरो 90% आजुनी आसात आमी प्रयत्न करचे हर एक दीस आमी चॅलेंज बरी मागण्यार बसचे जेजूच्या सांगतपणांत आसाचे पवित्र आत्म्याचे मसतेन आमी जियेचे तेन्ना सगळीं ती आशिर्वादां जेजून म्हाका आनी तुका कितें दिल्यांत ती सगळीं ह्या संवसारांत आमी जोड काणी घेवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका बावर्त जायचे विश्वास जायचे देखून आज तूं मागताय फाल्यां तूं दुबावता म्हाका मागिल्लें मेळना म्हणून पुरपुरताय जाल्यार तें बिलकूल तुका मेळना कोण पुरपुरता पळय देव तांकां पयस दवरता इस्रायल परजे कशें कश्टिल्लें पळय देवान मागीर पुरपुरल्या खातीर हें उतार आमच्या तोंडांत पुरपुराचें येवन असो आमी काम करतना जावं दी आमच्या कुटुंबान जावं दी गोबेला मध्ये जावं दी भुरग्यां मध्ये जावं पुरपुरून गेल्या ते पुरपुऱ्या वेळार पोरणे कापार पिंदिल्ले बरे गाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवान आमकां जायतीं आशिर्वादां जोडून दवरल्यात जायतीं आशिर्वादां आमकां ती आसात फिलिपियन्स 4:19 सांगला फिलिपियन्स 4:19 जेजू क्रिस्त ते आमकां आसलेल्या दरोळ संपत्ते बरी म्हजो सर्गी स्वभाव तुमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया